नमस्कार, वेलकम टू विद्या इन्फो. आज तुमच्या खातीर एक असो इंटरेस्टिंग व्हिडिओ घेवन आयला जाची खुबशा जाणांक गरज पडूं येता. बऱ्याचशा लोकांक हाची म्हायती आसतली, पूण अजून खुबशे अशे लोक आसात जांचे मेरेन ही म्हायती अजून पाविल्ली ना. सो जांकां ही म्हायती खबर आसा तांणी हो व्हिडिओ निग्लेक्ट करनासतना जांचे मेरेन ही म्हायती पाविल्ली ना तांचे मेरेन पावोवचो, जेणे करून तांकां हाजो उपयोग जातलो. तर आयचो हो व्हिडिओ आसा रिगार्डिंग वॉट्सॅप. मेसेज धाडप आनी मेसेज रिसीव करप हाचे पलीकडेन वॉट्सॅपान असे खुबशे फिचर्स आसात जे आमकां अजुनूय खबर ना. नंबर 1, जेन्ना तुमकां कोणी मेसेज धाडटा आनी तुमी ती मेसेज पळयता किंवा वाचता तेन्ना त्या मनशाक 2 ब्लू टिक्स येतात, जाचे वयल्यान ताका कळटा की तुमी मेसेज वाचल्या. पूण जर तुमकां फुडल्या मनशाक हें दाखोवन दिवपाचें ना की तुमी मेसेज वाचल्या म्हणून, जाल्यार ताका एक उपाय आसा. इट्स व्हेरी सिंपल. वॉट्सॅपार वचा, 3 डॉट्स आसा वयर, ते दामात. ते उपरांत सेटिंगान वचात. ते उपरांत अकाउंट, प्रायवसी आनी हांगा सकयल जे तुमकां दिश्टी पडटा रीड रिसिप्ट्स, ते जर तुमी डिसेबल केले जाल्यार जो फुडलो मनीस आसा ताका तुमचे 2 ब्लू टिक्स दिसचे ना. आतां जर तुमी कोणाक तरी मेसेज करता आनी ताणें आपले ब्लू टिक्स डिसेबल करून दवरल्या आनी तुमकां जर अंदाज येना की ताणें आपलो मेसेज पळयला काय ना, ताका एक बारीकसो उपाय आसा. तुमी ताका एक वॉयस मेसेज धाडूं शकता. जसो तो ती वॉयस मेसेज आयकतलो तुमकां 2 ब्लू टिक्स येतले. आनी जेन्ना तुमी परत ताका मेसेज करतले, परत थंय ब्लू टिक्स येवचे ना, तेन्ना तुमकां कळटलें की तो मनीस तुमकां तुमच्यो मेसेजी पळयता पूण तुमकां निग्लेक्ट करता. दुसरो फिचर जो आसा तो वॉट्सॅपार खंयच्या मनशा कडेन तुमी चड चॅटिंग करता किंवा खंयच्या मनशाक तुमी सगळ्यांत चड व्हिडियोज किंवा फोटोज शेअर करता किंवा ताजे कडल्यान तुमी कितें रिसीव करता, हाजो डेटा कितलो आसा हें तुमी वर्कआवट करूं येता. सेटिंग्सान वचात. ते उपरांत डेटा एंड स्टोरेज युजेज आसतलें, ते क्लिक करात. आनी त्या उपरांत तुमकां दुसऱ्या नंबरचेर स्टोरेज युजेज दिश्टी पडटलें कॅल्क्युलेटींग, थंय तुमी क्लिक करात. त्या उपरांत तुमकां डिटेल्स येतले की तुमी कोणाक कितलो स्पेस किंवा कितली GB तुमी एकामेका कडेन शेअर केल्ले आसा. थोडो टायम लागता तो इन्फॉर्मेशन मेळपाक, पूण त्या उपरांत सगळे डिटेल्स तुमचे स्क्रिनीचेर रोखडेच फ्लॅश जातले. ग्रुपांची नांवां चडशीं वयर आसतलीं, कारण थंय डेटा शेअरिंग जो जाता हो सगळ्यांक चड जाता, ताका लागून चडशे ग्रूप वयर आसतले. तिसरो फिचर आसा, जर कोणी जाणटो मनीस किंवा असो एक मनीस वॉट्सॅप वापरता जाका इंग्लीश भाशा सारकी कळना, वेवस्थीत कळना, जाल्यार टेन्शन घेवपाची गरज ना. तुमी सेटिंग्सान वचपाचें. ते उपरांत तुमी चॅट्सान वचपाचें आनी ते उपरांत सकयल तुमकां ॲप लँग्वेज पळोवपाक मेळटली. ती जर क्लिक करत जाल्यार थंय तुमकां डिफरंट भाशा पळोवपाक मेळटल्यो. तातूंत हिंदी, मराठी, गुजराती आनी अश्यो जायत्यो भाशा थंय आसा. तातली तुमची जी कम्फर्टेबल भाशा आसा ती तुमी सिलेक्ट करूं शकता, जेणे करून तुमकां ताजो वापरपाक आधार जातलो. तर आमी हिंदी करून पळोवया. जर आमी हिंदी जर करत जाल्यार त्या उपरांत सगळे जे तुमचो लिस्ट आसा ते हिंदी भाशेन तुमकां जाल्लें पळोवपाक मेळटलें. जाल्यार तुमी सहज वॉट्सॅपाचो आस्वाद आपापल्या जायत्या भाशेन घेवं येता. चवथो फिचर, जर एक व्हडलो ग्रूप आसा 100-150 लोकांचो आनी तातूंत जर भरपूर लोक एकाच बरोबर डिस्कस करपाक लागले आनी तुमकां जर एका पर्टिक्युलर खंयच्या तरी सेंटेन्साचेर, खंयच्या तरी मेसेजीचेर तुमकां रिप्लाय दिवपाक जाय जाल्यार खूब सोंपें आसा. तुमी ती मेसेज सिलेक्ट करून ताका रिप्लाय दिवं येता. सो पळोवया, समजा तुमी ग्रुपान गेले, ती मेसेज रायटान तुमी स्वायप करपाची. ऑटोमॅटीक ती मेसेज सकयल येतली हायलायट जावन आनी ताचे सकयल तुमकां जाय तो आन्सर, तुमकां जाय ते टायप करून तुमी ती मेसेज सेंड करपाक शकता. सो खूब सिंपल आसा. ज्या मेसेजीन तुमकां रिप्लाय दिवपाक जाय ती तुमी जस्ट सिलेक्ट करा, रायट स्वायप करा, ऑटोमॅटीक ती मेसेज कावंटरान येतली आनी त्या उपरांत तुमी आन्सर तुमचो दिवन तुमी धाडूं शकता. बरेचशे जाणांक हें खबर आसतलें, पूण खुबशे जाणांक मार्क करून तांकां धाडपाक कळना, तांकां लागून खास हें इन्फॉर्मेशन.
पांचवो फीचर जो आसा तो खूब सिंपल आसा पूण खूब इंट्रस्टींग आसा. केन्ना केन्ना आमकां खूब मॅसेजी येता पूण आमी बिजी आसतात, आमी जस्ट त्यो ओपन करतात आनी वाचनासतना दवरता मागीर पळयतले म्हणून. पूण त्या उपरांत आमी ते विसरतात आनी एकदां कुफुसांव जावं येता की तुवें आपली मॅसेज पळयल्या पूण आपल्याक रिप्लाय दिवना. ताका लागून एक सादीशी ट्रीक आसा, एक सादीसो फीचर आसा वॉट्सॅपाचो, जो वापरून तुमी ही कुफुसांवां अवॉयड करपाक शकता. जाची मॅसेज तुमकां मागीर वाचपाक जाय, जस्ट ती होल्ड करून दवरात. वयर 3 डॉट्स आसात थंय क्लिक करात आनी त्या उपरांत तुमी ते मार्क एज अनरीड करून दवरूं शकतात. त्या उपरांत तुमकां असो ग्रीन डॉट थंय दिश्टी पडटलो आनी त्या उपरांत तुमकां याद जातली की ह्यो मॅसेजीस आपल्याक वाचून ह्या मनशाक आपल्याक रिप्लाय करपाक जाय. 6वो फीचर आसा तो चडसो ग्रुपान वापरपा सारको आसा. जर तुमचो ग्रूप बरो व्हडलो आसा, एक 50-60 जाण थंय आसा आनी तुमकां एका खंयच्या तरी मनशाक जर पर्टिक्युलर त्याच मनशाक सांगपा जाय की हें तुका आसा, हो प्रश्न तुका आसा किंवा हो आन्सर हांवें तुका दिला, जाल्यार ताका टॅग करपाक मेळटा. जशें तुमी फेसबुकार किंवा इंस्टाग्रामार करतात तशेंच आमी वॉट्सॅपानूय करपाक आमकां मेळटा. तर समजा आमी खंयच्याय ग्रुपान गेले आनी जर त्या ग्रुपान अमक्याच कोणाक तरी तुमकां कितें सांगपाक जाय जाल्यार फक्त मॅसेज सेक्शनान वचप आनी ॲट टायप करप. त्या उपरांत तुमकां थंय लिस्ट येतलें जाका जाका तुमी टॅग करपाक शकता आनी त्या उपरांत तुमी त्या मनशाक टॅग करपाचें, जेणे करून त्या मनशाक फुडल्या मनशाक कळटलें की ही मॅसेज म्हज्या खातीर आसा. नंबर 7, जेन्ना आमी कोणाक मॅसेज करता किंवा आमकां मॅसेज रिसीव जाता आनी आमचो फोन जर जनरलार आसत जाल्यार एक विशिश्ट प्रकारचो एक आवाज येता, पॉपअप येता. जर तो आमी खूब जर इन्स्टंट चॅटिंग करता जाल्यार एकदां आमकां त्या आवाजाचो त्रास जावं येता, वाज येवं येता, तेन्ना तो आवाज आमी बंद करूं येता. त्या उपरांत सेटिंग्सान वचप, नोटिफिकेशनान वचप आनी पयलो जो ऑप्शन मेळटा त्या उपरांत थंय एक ऑप्शन येता सगळ्यांत वयर, कॉन्वर्सेशन टोन्स. तो जर तुमी डिसेबल करत जाल्यार तो जो पॉपअप येता, जो आवाज येता, तो तुमकां येवचो ना आनी तुमी सुशेगाद चॅटिंग करपाक शकता. नंबर 8, खूब इंट्रस्टींग हो फीचर, म्हजो खूब आवडटो फीचर, जातून तो पयलीं पसून आसा खरें म्हणल्यार, पूण खुबशे लोक ताचो वापर करना किंवा तांकां अजुनूय कळना तो कसो वापरप. हो वापरल्यार खुबश्यो गजाली सोंप्यो जावं येता. तो म्हणल्यार वॉट्सॅप लोकेशन. एकामेकाक लोकेशन शेअर करून सहज आमी त्या जाग्यार पावपाक शकता. ज्या मनशाक तुमकां तें लोकेशन धाडपाक जाय थंय तुमी वचपाचें, मॅसेज बॉक्सान तुमकां एक सायडीक एक पिन मेळटली, एटॅचमेंट एक तो सिंबल आसतलो, तो क्लिक करपाचो. ते उपरांत तुमकां थंय लोकेशन म्हणून येतलें, तें क्लिक करपाचें. तर तें क्लिक केल्या उपरांत तुमकां 2 ऑप्शन मेळटली. 2 तरेची लोकेशन तुमी धाडपाक शकता. एक म्हणजे शेअर युअर लायव्ह लोकेशन आनी दुसरें म्हणजे सेंड युअर करंट लोकेशन. करंट लोकेशन जर तुमी धाडत जाल्यार ज्या जाग्यार तुमी आसा त्या जाग्यावेलें लोकेशन पावतलें आनी ताच्या थ्रू तो मनीस जो तुमचे कडेन येवपाक सोदता तो तुमकां फॉलो करीत करीत थंय येवपाक शकता थ्रू गुगल मॅप्स. आनी दुसरें जें लोकेशन आसा तें शेअर युअर लायव्ह लोकेशन. लायव्ह लोकेशन म्हणजे कितें की तुवें तें लोकेशन शेअर केल्या उपरांत ज्या ज्या जाग्यार तुमी ट्रॅवल जातले त्या जाग्यार तें लोकेशन थंय दाखयतलें, तें मुवींग आसतलें. तुमी ज्या जाग्यार वतात त्या जाग्यार तुमचें लोकेशन तें तुमच्या फाटल्यान फॉलो करीत रावता. नंबर 9, पयलीं वॉट्सॅपान अशी एक सुविधा आशिल्ली जातून तुमकां जर एक मॅसेज 100 जाणांक धाडपाक जाय तुमी ती सहज करपाक शकताले. फक्त ती मॅसेज धरून तुमी सिलेक्ट करपाचें आनी 100-150 जाणांक तुमी एका बरोबर ती मॅसेज सेंड करताले. पूण त्या उपरांत खुबश्यो अश्यो अफवा पसरपाक लागल्यो आनी वॉट्सॅपान ही सुविधा डिसेबल करून उडयली. आतां तुमकां मॅक्झिमम फक्त 5 जाणांक मॅसेजी धाडपाक मेळटा. त्या उपरांत तुमकां जर 6व्या मनशाक मॅसेज धाडपाक जाय जाल्यार वॉट्सॅप तुमकां बरोबर मॅसेज धाडपाक दिना. त्या उपरांत तुमी आनीक 5 मनशांक सिलेक्ट करचें पडटा. पूण अशी एक फॅसिलिटी वॉट्सॅपान आसा, ती आसा पयलीं पसून पूण खुबश्या जाणांक ती खबर ना. ती म्हणल्यार ब्रॉडकास्ट ग्रूप. परत जे मॅजिकल 3 डॉट वयर दिश्टी पडटात थंय क्लिक करात. थंय क्लिक केल्या उपरांत तुमकां जे सेकंड ऑप्शन मेळटलें न्यू ब्रॉडकास्ट. तें क्लिक केल्या उपरांत तुमकां जाय तितले मनीस ते सिलेक्ट करूं शकता. जवळ जवळ 250 मनीस तुमी किंवा 250 तुमचे जे कॉन्टॅक्ट्स आसा ते एका बरोबर तुमी तांकां क्लब करपाक शकता. आनी त्या उपरांत त्या मनशांक त्या ग्रुपान तुमी
ह्यो मॅसेज जी तुमकां धाडपाक जाय ती तुमी त्या मनशांक धाडपाक शकता. आनी त्या मनशाक कळचें ना की तुमी ग्रूप करून धाडला म्हणून तांकां ती इंडिविज्युअल मॅसेज रिसीव जाल्ल्या भशेन दिसतलें की तुमी ताकाच जशी मॅसेज धाडल्या, इंडिविज्युअल चॅटींग जशें जाता त्याच प्रमाणान ती मॅसेज दिश्टी पडटली. तर ह्यो आशिल्ल्यो वॉट्सॅपाच्यो अश्यो कांय गजाली ज्यो थोड्यांक खबर आशिल्ल्यो, थोड्यांक खबर नाशिल्ल्यो. अवश्य वचात, ट्राय करात. इन्फॉर्मेशन आवडला काय ना तें सांगात, लायक करात, कमेंट करात आनी कमेंट करून आमकां सांगात की खंयचें इन्फॉर्मेशन तुमकां ऑलरेडी खबर आशिल्लें, खंयची फीचर तुमकां खबर नाशिल्लें. व्हिडिओ शेअर करपाक विसरूं नाकात. चॅनल सबस्क्रायब अवश्य करात. देव बरें करूं.